बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरी एकीस बिहाडली आणि ती आणि ती पवित्र आत्म्यावर पवित्र गर्भित गर्भस्थ झाली. झाली. नमान मरिये, कृपेन भरले, समेत तुझ्या सुवासा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माय, आमोप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबले सम्याचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे ते जाव. नमान मरिये, कृपेन भरले, समेत तुझ्या सुवासा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माय, आमोप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो. नमान मरिये, कृपेन भरले, समेत तुझ्या सुवासा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माय, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये, आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फाव जाऊच्या खातीर माग्या येसम्या भडव्यान बरी भडव्यान खबर बरी दिल्या खबर वरवी दिल्यावरवी तुझ्या पुतान तुझ्या पुतान क्रिस्तान ख्रिस्तान मुनशापण घेतले मुनशापान घेतले आम्ही जण आम्ही झाल्या. जनस झाल्या. त्याच्या त्याच्या कष्ट आणि क्रुसावरवी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या जीवनपणाच्या आनंदात आनंदात आम्ही आम्ही पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्यामरी फाट. आमेन. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जशी आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जशी आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जशी आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा केल्या भडव्या मुझे रखण्या सर्गींचे दयेन मका दिलाय. तुझे तब्येन मुझे मोत जोडाय मका राख संभाळ आणि सलय. आमेन. आमेन. ससना सर्विशेव दितांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश संचेर फंकोदी समाधान ते विषय घेऊन देत. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज अमका येव, तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां आणि आम्ही आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बघूस आणि आमकां ताडलेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, सौम्य तुझ्या सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, सौम्य तुझ्या सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, सौम्य तुझ्या सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जशी आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मुखारव्याच्या पहिले एक टेस्टमनी आम्ही ऐकूया आणि त्या सम्याक आम्ही अर्घ दिया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मेलसी गोवातावन म्हजी टेस्टमनी दिवंक सोदतां. म्हाका 7 तारखेर कळलें की म्हाका गोमटे कडेन एक गांठ कशी जाल्या म्हूण. एकोतोस हांव खूब भियेली. 11 तारखेर सकाळीं मागण्यांत आर्गां दितना ब्रादरान म्हटलें, कोणाचे गोमटेच्या रायट सायडीन गांठीक जेजू रिलीज कोत्ता. सवकास तुका रिलीज जाल्लो अनुभव जातलो आनी ती थोड्या दिसांनी आपुणूच वयतली म्हूण विस्वास दवर आनी क्लेम कर. आनी हांवें ती क्लेम केली म्हाकाच म्हणून. आतां ती खूब उणी जाल्या, त्या पासत हांव देवाक आर्गां दितां. सगळे आमचे मायकान म्यूट करूया. आमच्या मध्ये अजापान करतलो देव आसा. आमच्या मध्ये आमचे मागणे ऐकतलो देव आसा. Lamentations 3:20-23.
तसो मोग हरी एका दिसा नवो जावन आसा आणि हरी एका सकाळी ताची काकूळ तो वळेते आसा, ताची कृपा वळेते आसा. ह्या आयतराच्या दिसाक जायती कृपा तो आज आमकां दिता. आज या सकाळींच्या वेळा त्या सोम्याच्या हजरपणात आम्ही आसा. आमचे सगळे माईक अनम्यूट करूया. एक घडी बोर सगळे आम्ही सांगत म्हणून त्या सोम्याची स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 घट्ट तळा स्तुती करूया, घट्ट तळा स्तुती करूया. हालेलुया. आज तुझ्या दैविक या तुझ्या भुरग्यांचे तुझ्या बहुपवित्र अमोल रक्ताने या सगळ्या मागण्याचे कोट दोन्ही तळकर. आमची मना, आमची चिंतना, आमचे सगळे इमोशन्स दोन्ही तळकर. आज या सगळ्या मागण्याचे कोट तुझ्या बहुपवित्र अमोल रक्तान तू कव्हर कर. तुझं दैविक बळवंत आत्मा आज या तुझ्या भुरग्यांचे या मागण्यासमोरचे बळवंतरान देवान येऊ दे. या सकाळच्या वेळा आज या तुझ्या हजरपणात येताना तुझं अनुभव घरी एका तुझ्या भुरग्यांक फावो जाऊ दे. हालेलुया. रिया शिराला बरा 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 बरा. हालेलुया, हालेलुया. तुझे दैविक उतर देवा तू आमकां दे. सगळ्या जे आज हांव नाही तुझं आत्मा या भुरग्याला घेऊन लावून दे. आज तुझं आत्मा या सगळे मागण्यासमोर खंडाला घेऊन दे. हे देवाच्या दैविक आत्म्या जेजून बसयल्ल्या आत्म्या आज विशेष या आयतराच्या दिसा तुझ्या भुरग्याला घेऊन लावून तू ये. या भुरग्यांक तो स्पर्श कर. या भुरग्यांक तुझ्या पवित्र तुझ्या आत्म्यान भर, तुझ्या जणवायन भर, तुझ्या मोगान भर. हालेलुया, 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 युरिनरी ब्लॅडर आणखी ते समस्या असतात जेजू तुझा स्पर्श करण्याचा. हालेलुया, 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 सांग स्टोन सांभळा जेजू तर रिमूव्ह करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया 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 शीराला बरा 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 बरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया, 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 thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, ria 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 ria. Stuti 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 stuti. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जे गोमटेचे दुःख जेजू स्पर्श करण्याचा. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
आशीष भरपूर प्रार्थना करते, आशीष भरपूर शिवम Shira bara 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 di 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 di. Sirach chapter 15, 16 and 17. सिराक कसो ग्रंथ 15वा अध्याय 16 आणि 17वी ओळ. तुझे मुखार ताणे उजव आणि उदाक दवरल्यात, खंयचे तू विस्ताय ताका तो हात घाल. मनशा मुखार जीवित आणि मरण आसात, खंयचे तो विस्ता ते ताका मेळटा. मनशा मुखार जीवित आणि मरण उक्ते दवरले आसा, उक्ते दवरले आसा. जे तो विस्ता ते ताका बघूंक मेळटा. Deuteronomy chapter 11 verses 26. पळया, आज हांव तुमचे मुखार आशीर्वाद आणि श्राप दवरता. आज हांव तुका आशीर्वाद, तुझ्या मुखार आशीर्वाद आणि श्राप दवरता. हांव आज तुका दिता, हांव आज तुमका शिकयता. ते सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे उपादेश तुम्ही पाळशा जाल्यार आशीर्वाद. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे उपादेश पाळी नासतना रावशात जाल्यार, आणि हांवें आज दाखयल्ली वाट सोडून तुमका येदोळ वळख नातिल्ल्या देवा फाटल्यान वयशा जाल्यार शिराक. एक नोट करून दवरया. सिराक chapter 15, 16 and 17. 15वा अध्याय सिराक असो 15वा अध्याय 16 आणि 17 वचन म्हणता, आज तुमचे मुखार मरण आणि जिवीत दवरला. ते तुझ्या हातात आसा. तू खंयचे चूज करताय? मरण चूज करताय या जिवीत चूज करताय? Deuteronomy chapter 11, 26, 27, 28. देवाचे उत्तर म्हणता, आज मुझ्या पुता, मुझ्या दवे, आज तुझे मुखार हांवें आशीर्वाद आणि श्राप दवरल्यात. श्राप दवरल्यात. जेन्ना देवान मनशाक रचले, उत्पत्ती ग्रंथांत देवाचे उतर म्हणता, जेन्ना देवान मनशाक रचले आणि ताचे खातीर एदेनाचे भाग ते एदेनाचे गार्डन ताणे रचले आणि ताका सांगले. जेनेसिस चॅप्टर 2, 16. आणि मनशाक सर्वेस्परा देवान फरमायले, बागेंतल्या सर्व रुखाची फळां तुमी खावयेत, पण बऱ्या आणि वाईटाची समजणी दिता त्या रुखाचे फळ मात्र तुवें खावंक नजो. ते केल्ल्या दिसा तू मरतले. आदाम बापा मुखारी एक विसवण आसली. जीवित आणि मरण आज आमचे मुखार, एकल्याच्या मुखार ताणें दवरला. आज आमी कितें विस्ताव ते आमकां मेळटा. आज देवान आमकां आशीर्वादा अनुभव करच्या खातीर, आशीर्वादा अनुभव करच्या खातीर देवान आमकां विंचून काडला. देवान आमकां विंचून काडला. आशीर्वादा आमी जोडीचे, ताच्या भुरग्यांनी आशीर्वादीत जायचे. देवाचे उतर म्हणता,
Deuteronomy chapter 14 verse 2 की त्या तू सर्वेस्परा तुझ्या देवाक समर्पिल्ली पर जा आणि सर्वेस्परान तुका संसारांतल्या सर्व लोकांमधली विसून तुका आपली खास परजा करून घेतला. होय, मका आणि तुका देवान आपली खास परजा करून घेवच्या खातीर आमका मेकळे करून दवरला, आमका विंगड करून दवरला. त्या देखून आज सोम्याच्या हजरपणान बसया. जे कितें आमच्या जिवितान आमका मरणाच्या वाटेक व्हरता, कोणीचे मरण नाही. एक दीस आम्ही मरकूच आसा, एक दीस ह्यो संसार सोडून वचूंकूच आसा. पूण आत्मीक मरण, आत्मीक मरण आज आम्ही जे कितें त्या वाटेन आमकां व्हरता ते आम्ही सोदून काडया, पश्चाताप पावया, सोमे लागीं या, देवा लागीं परतया. जे कितें आमकां देवाच्या आशीर्वादांतल्यान पयस व्हरता ताचेर मेकळे रावंक प्रयत्न करया. परत एक फावटी त्या सोम्याच्या हजरपणांत आम्ही असताना त्या सोम्याक एक घडीभर परत एक फावटी स्तुती करया आणि आम्ही मागया, आज हांव जिवीत विंचून काडटा सोम्या, आज हांव जिवीत तुजें जिवीत आज हांव विंचून काडटा. तुजें जिवीत हांवें अनुभव करूंक, तुजें जिवीत हांवें अनुभव करूंक जाय आसली कृपा म्हाका दी. Psalm chapter 40 verse 8 तुझे कुशीक फाळो दिवंक म्हाका संतोष, तुझे धर्मशास्त्र देवा म्हज्या काळजांत आसा. आज ताचें धर्मशास्त्र आमच्या काळजांत दवरया. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया शिराला बरा दी बरा शिरा बरा 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 बरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Psalm 29:11 आज विशेष मागया. आज आम्ही ती आशीर्वादां जोडतले भुरगीं जावचे पासत. समान आम्ही अस्कत जावन आसा. ही कूड आमची अस्कत कायन रे वडगल्ली जावन आसा. आमच्या सोम्याक ते खरेंच खडीत आसा. आज त्या देखून ताचे लागीं मागया, सोम्या ती कृपा म्हाका दी, हांवें जिवीत विंचून काडचा. सोम्या म्हाका ती कृपा दी, हांवें आशीर्वादां विंचून काडचा. आज
आशीर्वादा जडची भुरगी म्हाका कर म्हणून सांगाता म्हणून येऊन तर 5 फावटी घट्ट तरा रिपीट करूया. Psalm 29:11 सर्वेस्वर आपले परजेक सकत दितलो, सर्वेस्वर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm 29:11 सर्वेस्वर आपले परजेक सकत दितलो, सर्वेस्वर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm 29:11 सर्वेस्वर आपले परजेक सकत दितलो, सर्वेस्वर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm 29:11 सर्वेस्वर आपले सर्वेस्वर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm 29:11 सर्वेस्वर आपल्या परजेक सकत दितलो, सर्वेस्वर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमजे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. लेफ्ट बाउल्यान कोणाक दुःख असा जेजू याकडे स्पर्श करनसा या दुसऱ्या कणांना समर्पण दिन मागया. कितल्या जणांचे कोर्टाचे केस, जागेचे समस्ये, कामाचे समस्ये, कामाकडे समस्ये, एम्प्लॉयर कष्ट दिता, दग दिता, या टॉर्चर करता, सेक्शुअल अब्यूज करता, या विंगड तराचे दग दोन्ही मेळते असा विशेष तरा सुम्याच्या तान समर्पण दिन मागया. कितले जणांक कामाक गेल्ल्याकडे तांकां ब्लॅकमेल करतात, जावंक पुरो बॉस, जावंक पुरो शिरकान गोवन पळयतात, जावंक पुरो नांव पाड करतात. कितल्या जणांक जावंक पुरो ताणें कितेंय चूक करनासतना तांकां मार्केटीन ब्लॅकलिस्ट केला. विशेष तरान ताचे जिवी सुम्याच्या समर्पण दिवया. एकलो भाव सुमार वर्ष जावन ट्रॅव्हल इंडस्ट्रीन काम करनासलो. ताच्या कंपनीन कितेंगी मसरान ताचे वयर केस घाल सुमार 1 वर्स वयर जाले. ताणें खंयच्याय ट्रॅव्हल इंडस्ट्रीन काम करनातले परी ब्लॉक करून दवरला. मागया देव ताचे पासो जुसलो देव ताचे खातीर वाट उक्ते करून दी. आणि तसले कितलेशे केसी आसात जेजूच्या नावान सॉल्व जावन दे म्हणून सांगता. म्हणून येऊ तर 5 फावटी घट्ट तरा रिपीट करूया. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले खंयचेच हातेर सुफळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जी फटकेरी म्हूण तू रुजू करतले. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले खंयचेच हातेर सुफळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जी फटकेरी म्हूण तू रुजू करतले. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले खंयचेच हातेर सुफळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जी फटकेरी म्हूण तू रुजू करतले. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले खंयचेच हातेर सुफळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ते हर एक जी फटकेरी म्हूण तू रुजू करतले. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले खंयचेच हातेर सुफळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ते हर एक जी फटकेरी म्हूण तू रुजू करतले. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मागया विशेष या कणान हर एका पिढ्यास्तांक सम्याच्या तान समर्पण देवया. कॅन्सर, टीबी, ब्लड प्रेशर, एड्स, डायबिटीस, पाठीच्या कणाचे दुःख, पेंगटाचे दुःख, ग्लुकोमा, स्पॉन्डिलायटिस, स्पॉन्डिलोसिस, गाल ब्लॅडरचे समस्ये, लोअर बॅक पेन, पायाच्या गांठी झरल्यात, पायाच्या पंदा, पायाची गांठ, सखैली गांठ दुख असा. कितले जणांक ब्लड शुगर कंट्रोल येतात ना. एक भुरगे 2 महिन्याचे ताका ब्रीदिंग करूंक समस्ये, कितेंगी रेअर कायंडाचे कितेंगी पिडा. डॉक्टर सांगला ताणे ब्रेस्ट फीड घेताना ताका ताजो आवाज ताज्या फोनार उलयल्यार फोनार आसल्या की तो आवाज इतलो जोरान आयकता. मागया त्या भुरग्याक कंप्लीटली जेजूचे बहु पवित्र अमोलिक रगत
त्या भुरग्याक कम्प्लिटली नितळ करून दी. त्या भुरग्याचे सगळे विश्वे जेजूच्या भोव पवित्र आंवलीक रक्तान नितळ जावन दी. ताच्या कुडींत जे कितें उणेपण आसा, जे कितें खंयसर कितें समस्या आसात, जेजूचे आंवलीक रगत वाडोवन येतना सगळे ब्लॉक्स उक्ते जावन दी. स्किन एलर्जी, स्किन इचिंग आसा, स्किन जावंक पुरो दवें पडला, जावंक पुरो स्किनांत जावंक पुरो रॅशेस ते आसात. जेजूचे भोव पवित्र आंवलीक रगत ह्या घडये त्या स्किनाचे देवान येवं दी, देवान येवं दी, देवान येवं दी. कितले जाणा किमो घेता आसात, रेडियोथेरपी घेता आसात, सुमेच्या तन भेटून दिवया. कितले जाणा पेट स्कॅन केला, बायोप्सी रिपोर्ट खातीर राखून आसात, या ब्लड रिपोर्ट खातीर राखून आसात. काही ट्युमर आसा, लम्स आसा, भियान आसात. जेजूच्या पांया तळा ते सगळे भे पडून दी. सैतान आमकां बेस्तायता, तुका ते प्रॉब्लेम आसा, तुका हे समस्या आसा, तू मरतलोय. आज सौम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आयजाया 55 आयजाया 53:5 ताच्या घयावरवी आम्ही बरी जाल्या. ताच्या घयावरवी, ताच्या घयावरवी, ताच्या घयांतान वळच्या त्या रक्तावरवी सुटका मेळ्ळ्या, सुटका मेळ्ळ्या. हर एका पिड्यांतले कितले जाणां स्ट्रोक जाला, कितले जाणां हार्ट अटॅक जाला, कितले जाणां ब्लॉक आसा म्हणला डॉक्टरान मेजर सर्जरी आसा म्हणला. सुम्याच्या समर्पण दिवया. हर एक तराची पिडा, ब्लड क्लॉट आसा, एडन म्हणल्या एका भुरग्याक समर्पण दिवया. ब्लड क्लॉट आसा म्हणल्या डॉक्टरान ताका मुखल्या दिसांनी अपॉइंटमेंट दिला सर्जरी खातीर. सुमार 5 वर्सां जावन तो भुरगो आतां 11 वर्सांचो भुरगो सफर करता आसा 5 वर्सां जावन. आनी पूर्व सर्जरी केल्यारय ते कंप्लीट रिकवर जावंक 5 वर्सां लागतात. पूण डॉक्टरान सांगला मुजो आनी तुजो देव, तो जेजू डॉक्टर वयसांचो वयस 38 वर्सां जावन तळ्या देगेर कश्टल्ल्या त्या व्यक्तीक उठ, घे तुझे हंतण आनी चल म्हणून सांगले. इमिडिएटली तो बरो जालो. ताका परतून 38 वर्सां वेट करची गरज पडली ना. जेन्ना रक्तस्रावाचे स्त्रियेन जेजूचे आंग रापडले, जावंक पुरो ती 12 वर्सां सफर जाली. जेन्ना जेजूचे आंग रापडले, परत तिने 12 वर्सां वेट करची गरज पडली ना. इमिडिएटली ती बरी जाली. जेन्ना 18 वर्सां भगवान गेल्ली स्त्री जेजू मुखार आयली, जेजू सांगले तू नीट उबी राव, नीट उबी राव. अक्षरात ती नीट उबी रावली. तिने परत बघून चलची गरज पडवना. आज तसो जेजू आज आमचो स्वामी आज या भुरग्याक हात लावन दी. आनी कितले जाणां विंगड समस्या आसा, चेस्टान पेन आसा, चेस्टान धरधरले परी आसा, जेजू तुमकां ह्या कडेन स्पर्श करून दिवन सांगाता म्हणून हे उतर 5 फावटी घट्ट तळा रिपीट करया. साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत येशुवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची या कणान समर्पण दिवन मग या विशेष रान
आमचे कुटुंब सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. कुटुंबातल्या हर एक समस्या जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. काजरी जोड्यांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. काजरी जोड्यांमध्ये असलो मोग वाटच्या पासून, त्यांच्यामध्ये असले कन्फ्युजन पयसांच्या पासून, हर एक आर्ग्युमेंट मिसअंडरस्टँडिंग पयसांच्या पासून विशेष मागण्या आमची कुटुंबा माया मोगाची एकवटाची मागण्याची कुटुंबा जकार्या 12:10 हांव दाविदाच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेम भाषा निवासांचेर दयेचो आणि मागण्याचो आत्मो वतलो. आज तो देवाचो दैविक आत्मो आज आमची कुटुंबा कवर करून दे. हर एक दराची पिढा कुटुंबा असले पैसांच्या पासून दळदीड पण पैसांच्या पासून कामाचे समस्या विजाचे समस्या कितले जणांक विजा खातीर वेट करणं साथ या हप्त्यान तांची विजा रिलीज जावन दी. जेजूच्या नावान रिलीज जावन दी. कितले जण एजंटाक पैसे दिलात, एजंट कितेच रिप्लाय करतात ना. या दिसांनी मार्क 4:22 आज काळोखात आसा ते उजवाटा की येऊन दी. जे कितें सारखें आसा, जे कितें समाज आसा, जेजू दाखोवन दिवं दी. कितले जण कन्फ्युजन आसात, कन्फ्युजन जेजूच्या अमोलेक रक्तान बांधून जेजूच्या कुसामळावसन पडून दी. कितले जण कितल्या थेंपात जावन खामनात खंय गेले रे ब्लॉक्स जेजूच्या नावान ते ब्लॉक्स उक्ते जावन दी. सांगात म्हणून येऊ तर 5 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया. Psalm 55:22 तुझे वजे सर्वेस्पराचे आणि तो तुका सांभाळतो. प्रामाणिक म्हणून शकतो कधीच ढळून दिवस ना. Psalm 55:22 तुझे वजे सर्वेस्पराचे तो तुका सांभाळतो. प्रामाणिक म्हणून शकतो कधीच ढळून दिवस ना. Psalm 55:22 तुझे वजे सर्वेस्पराचे आणि तो तुका सांभाळतो. प्रामाणिक म्हणून शकतो कधीच ढळून दिवस ना. Psalm 55:22 तुझे वजे सर्वेस्पराचे तो तुका सांभाळतो. प्रामाणिक म्हणून शकतो कधीच ढळून दिवस ना. Psalm 55:22 तुझे वजे सर्वेस्पराचे आणि तो तुका सांभाळतो. प्रामाणिक म्हणून शकतो कधीच ढळून दिवस ना. नमान मरिये कृपेन भरले सोम्य तुझे सवय असा. स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू या क्रियेच्या कणान जाता जाल्यार आमी दिंबीर पडया. दोन्ही हात आमचे वयर उपारया. या आयताराच्या दिसा विशेष या सकाळच्या वेळा आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आमचे भुरगे सांगत आसा जाल्यार तुमचे भुरगे सांगत आसा जाल्यार तुमच्या भुरग्यांच्या वयर हात दवरा. गो बायलां सांगत आसा जाल्यार गो आणि बायल सांगत म्हणून हात दवरा. जर भुरगे सांगत नात गो बायलां तुमी सांगत आसात दोळे तुमचे दांता. आणि मुखार तुमच्या मुखार तुमचे भुरगे तुमचो भुरगो आसा म्हणून पिंतराया. तुमच्या दोळ्या मुखार तुम्ही पिंतराया तुमच्या भुरग्याक आणि ताच्या माथ्यावर हात दवरा. आज देवाचे उतर आमकां चलोन व्हरूंक जाय. देवाच्या उतरान आमी बरोवंक जाय, आमच्या भुरग्यान बरोवंक जाय. Psalm 32:8 हांव तुका शिकोवन दितलो. तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोधयतलो. आज आमच्या भुरग्यांक तो सोमी तो देव चलोन व्हरू दी. शिकोवन तो दिवन दी. Isaiah 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आणि शांतीची भरती तांकां बघूंक मेळटली. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो. आज तो सर्वेस्पर तांकां शिकोवन दी. ताच्या मोगान भरून दी. Psalm 147:13 कित्याक तुझ्या दरवड्याचे आडांबे थाणे घट केल्यात आणि तुझे भितर रावतल्या भुरग्यांचे थाणे आशीर्वाद घाला. आज तो आमच्या भुरग्यांचे आशीर्वादा सर्गीची धारा उगोवन वतो देऊन मागया. आज आमची भुरगी खंयच्याय एरियांत आज ठक्क जाल्यान जावंक पुरो
कामाच्या जाग्यार जावंक पुरो शिकपाच्या एरियान जावंक पुरो रिलेशनशिप इश्यूज जावंक पुरो एडिक्शन जावंक पडल्या आज तुम्ही भुरग्यांनी मागताना ती भुरगी खंय असल्यारी आज ह्या घडये जेजू तांकां पडता तुम्ही विश्वास असतात की आज तुमच्या मागण्यावरवी देव तांकां स्पर्श करता विश्वास असतात की दोन्ही हात उभारया तुमची कोण भुरग्यांचेर हात दवरला तशेंच हात दवरा विशेष आमच्या भुरग्यांक मागया देवाचे उतर क्लेम करता ते उतर असले दैविक सकत तांचेर वाळोवन येवं दी म्हूण मागया Psalm 119, 105 सांगता म्हणून 5 पटी क्लेम करया Psalm 119, 105 तुझे उतर म्हज्या पावलांक देवो उजवाड म्हज्या वाटेचो Psalm 119, 105 तुझे उतर म्हज्या पावलांक देवो उजवाड म्हज्या वाटेचो Psalm 119, 105 तुझे उतर म्हज्या पावलांक देवो उजवाड म्हज्या वाटेचो Psalm 119, 105 तुझे उतर म्हज्या पावलांक देवो उजवाड म्हज्या वाटेचो Psalm 119, 105 तुझे उतर म्हज्या पावलांक देवो उजवाड म्हज्या वाटेचो नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवान मरिये देवाची महिमा पियांका ती विनंती करत आणि आमच्या मनाच्या कडार आमेन दोन्ही हात आमचे वैर बार्या विशेष राहण हे सगळे मागण्या समस्या समर्पण देऊया आमचे स्पिरिच्युअल डायरेक्टर फादर अँटनी लोपेस आमचे लीडर मार्गरेट डे सोजा त्यांचे कुटुंब आणि आमचे सगळे कोर कमिटी सगळे आमचे मांडावर मॉर्निंग मन्ना मागण्यासोबत डिवाइन वर्ड सनवराचे ब्रदर फ्रान्सिस लोबोचे टॉक शुक्राचे आराधन आमचे चिल्ड्रन मिनिस्ट्री वेगळी सुरू जावची आसा सगळे सोम्याच्या तान भेटून देऊया देवाचे दैविक आशीर्वाद दैविक खत्मो ही समस्या म्हणून कालच्या दिसा म्हाका हांगासर याजका सांगता मिटींग आसले याजक म्हणालो 7 जण मेळ्ळ्यार कमिटेड 7 जण मेळ्ळ्यार आम्ही हांगासर मागण्याचो मत सुरू करया आणि तितले मात न्ही मुखल्या वर्सा हांगासर मुखल्या वर्सान तावन रिट्रीट्यो अरेंज करचे रिट्रीट्यो ऑर्गनायज करचे आम्ही चिंतला सांगता उलयल्या माग्या पवित्र तुम्यान आमच्या मध्ये ते शर्त दवरला जावंक आज तो पवित्रत्मस ताच्या भुरग्यांक पडून हाडून पवित्रत्मस या गावांत एक बऱ्यान घालून हे सगळो गाव हांगाचो प्राईम मिनिस्टर हांगाचे सगळे गव्हर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स सगळ्याचे तस भेटून दिवया कितलेच जणांनी कॅनडाक या US ऑस्ट्रेलिया या युरोपात विजाक अप्लाय केला जावंक पुरो विजाक अप्लाय केल्या उपरांत तांचे पॉलिसी चेंज जाता आसात मागया विशेष कितले जाणां आशेन राखोन आसात विजा खातीर तांची वाटूक ते जावचे पासून आज हरियेकल्यांच्यो गरजो समर्पण दिवया आले कितले जाणां विंगड जाणांनी विंगड गरजा पासून म्हाका दिसना या लायनसला हरियेकल्यान जेजू स्पर्श करता ताच्या लागीं आयिल्ली कोणूच खाली आतांनी पाटे वचो नात देवाचें उतर सांगता बायबल नेवर सेज that anyone who came to him left empty-handed. Everyone got blessed. हर एकली बेसावानी भरल्या दोन्ही संघात दोन्ही हात वैरुबान घट्ट तर स्तुती करया हालेलुया हालेलुया रिया शेअर आला बरा हालेलुया 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 माईक अनम्यूट कर स्तुती करा हालेलुया 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 लेनी वेगस जविटा लविटा लिली फुर्टाडो रॉकी रेचल लीजा माइकल मेल्सी रॉड्रिगस
Julia D'Souza, Nima D'Souza, Flavia Menezes, Julia D'Souza, हर एक त्यांच्या गरजो समर्पित विशेष रीना मळ्या बळीच्या सगळ्या गरजो समर्पित समर्पण राईना जियाना जानिक विजय जॉयस मायकल सिल्विया सांसिया ॲरन ऑस्टिन डेरिल जेरी हेनरी मार्गरेट क्रिस्टन मिल्बर्न हिल्डा Jane, Anora, Benedicta, Andy, Teresa Pinto, Hilda, Janice Giselle, Cinderella, James, Larissa, Joyston, Ligori, Jyoti, Lena, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lena was Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Lydia Montero, Maria, Pradeep, Praveen John, Priya Anil Agnello, Reena, Arun, Teresa, Kashmir, Rina, Alkar, Gilbert, Savita, Anil, Gloria, या हरिया कथाच्या भुरग्या बेटी डिकोस्ता विशेष रातीच्या हरिया गजा लेझी डिसोज या बळीच्या सगळ्या गजा समर्पण देऊया ते विशेष रातीच्या घराचे घर नव्या घर बांधच्या बसत जे किती येवजण असतात सगळे जेजू तांकां वाट दाखोवन दी कितले ना पडण्या कारण रावता आसात कितले ना किती तांचे फंक्शन म्हणल्यार प्रॉपर्टी ना आजमा कोणाचा विशेष देवा या हर एका तुझ्या भुरग्यांच्या जिवितांत या हप्त्यात तुझी वाट उक्ती कर तांकां बरी वाट दाखय तुझी खुशी तांच्या जिवितांत उक्ते जावन दी जेजूच्या नांवान मागता हे भयण आपल्या कामाच्या जाग्यार प्रमोशना खातीर एक ऍप्लिकेशन घालूंक कंपनीन विचारला आज कन्फ्यूज आसा सगळी वाट त्या भयणीक उक्ती जावन दी जेजूच्या नांवान उक्ती जावन दी जेजूच्या नांवान सारखे आसा ते डिसायड करूंक देव तांकां कृपा लाभूं दी जेजूच्या नांवान आज मागया आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले समज सगळ्या आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे मै आमा बापया महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड येस विशेष तरान आज सांजेर आमची इंटरसेशन मागणी आसा हर एका दिसा परी कोविडचो टाइम 7:30 ta 8:30 वरां इंडियाचो टाइम राती 10 ta 11 वरां तुमकां कोणाक जाता बसा एक अर्ध घंटो 1 घंटो बसा आणि तुमकां कोणाक झूमाचे लिंक जावंक आसा आणि तशेंच कोणाक ह्या मागण्याद्वारे बरेंपण जालां आज कशें स्टार्टिंगार टेस्टामनी एका भयणीन कशें टेस्टामनी दिल्ली तुमची टेस्टामनी तुमकां धाडूंक जाय तुम्ही 9900332411 परतून एक फुडें सांगता 9900332411 ह्या नंबराक तुमची टेस्टमनी धाडून दिया तुमकां खंयची पेटिशन आसल्यार त्या नंबरार धाडून दिया तुम्ही कोणी ते टेस्टमनी आयकोना आसा स्टार्टिंगार दिल्ली टेस्टमनी आयकोना परत ऐकया स्टार्टिंगार आसा ते टेस्टमनी बरी आसा बारीक बरी पॉवरफुल टेस्टमनी ऐका आणि देवाक आमी अर्घ्य दिया कालच्या दिसाचो ब्रदर फ्रांसिस लोबोचो टॉक तुम्ही कोणी ऐकना ऐकया हेरा सांगाता तुम्ही शेअर करा आणि आमी हर एकले आत्मीक तरान वाडोवंक आमी मागया हर एकल्यानी आत्मीक तरान वाडो जाय हर एकल्यानी देवाच्या आत्म्यान बरो जाय हर एकल्यानी जणवाय जोडगे जाय आमी हर एकल्यानी मागताना अजापा विस्मिता घडा जाय आमी हर एकले आमकां ते अधिकार देवान दिला ते अधिकार देवान दिला आणि हर एकल्यांक सांगला तू माग आणि हांव तुका दिता म्हणून त्या देखून आमी मागताना ते आमच्या मागण्या वेळार आमकां अनुभव जावचे पासत विशेष मागया तुम्ही कोण युट्यूबार आमचे मागण्या जॉईन करते आसात आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा आणि झूम लिंक खातीर त्याच नंबराक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा देव तुमकां हर एकला आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरोवन दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू एक मिनिट म्हाका एक साख दिवंक आसली ऑलरेडी मस्त लेट जालो फाल्यां दिवयात गे रेकॉर्ड करून दवरल्यार ओके दी नो प्रॉब्लेम एकच मिनिट म्हज्या काजिनाक काजार जावन एक 7-8 वर्सां जालीं ताका भुरग्याचें देणें नातलें ह्या वर्सा गेल्ल्या म्हयन्यान ताका देवान बऱ्या भुरग्याचें देणें दिवन आशिर्वाद दिवन गेल्ल्या म्हयन्यान तें बाळंत जालां ह्या खातीर हांव देवा काळजांत हांव नरकां दितां प्रेज द लॉर्ड God bless you. God bless you. Praise the Lord.